कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंगळारा अटक केल्ल्या अनिकेताचे दीपश्री सावंत गांवस हिचे कडेन कनेक्शन आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता। तशेंच अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडे हांचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचे कळटा। अनिकेताचे अटके गोमंतक टीव्हीन मंत्री गोविंद गावडेची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो, मात गोविंदान उलोवपाक स्पष्ट न्हयकार दिलो। फोंड्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण सबंद गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी हेजी लोण सद्या चडशे फोंड्यात आसा। आनी ह्या संदर्भांत काल म्हाड्डोळ पुलिसांनी जो दीपाश्री गांव हिच्या स्टेटमेंटा खाली अनिकेत कांदोळकर हाका अटक केल्ली आनी आज ताका हांगा रिमांडा खातीर हाडलेलो आसलो फोंडा न्यायालयान। तेन्ना ताका फोंडा न्यायालयान ताका 13 दिसाचो जेसी न्यायालयीन कोठडी मारलेली आसा। कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे सद्याक जोर धरूंक लागला आनी हांगा खुबशी आनीय प्रकरणां नोंद जावपाची शक्यताय अशी वर्तवली जाता। दुसरी म्हळ्यार हो जो हांगा कॅश फॉर जॉब प्रकरणां अटक केलो अनिकेत कांदोळकर हो आमचो मंत्री गोविंद गावडे ह्याच्या ऑफिसान हेजी खूब पयलीं कामां आशिल्लो अशें म्हणून सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।